पळयात पयल्या वाचपान कितें जालें पळय तें विनाकारण निर्दुकायेन तांकां बोनकुणीन घातले ते गेले आनी देवाक ती दिन वाचूंक लागले थंयसर पूण देवान आपल्या दुताक धाडून तांकां बोनकुणींतले भायर काडल्या उपरांत तांकां सांगलें तुमी वचात आनी ह्या जिविताची खबर तांकां पूर्णपणे कळीत करात आनी ते देव मंदिरांत सकाळीं गेले आनी सकाळीं तांणी स्टार्ट केलें ताणें देवाचें उतर परगटच्याक आतां हे बाकीच्यांनी तांकां बोनकुणींत घाल्ले तांकां बरी बूध शिकोवंक तांकां सगळ्या जाणांक तिचल्ले आड म्हणून सांगलें पूण ते गेल्या उपरांत सगळे बोन आसलेले चाव पर्यंत आसलेल्यो पूण ते नासलेले हें अजाप कसलें काय म्हणून ते थोटाकले पळयात आमकां खूब फावटी अशें दिसता की देव आमचे बरोबर ना आमी बरीं आसा पूण देव ही आहा हे वायट लोक आहा ते अदीक वायट करीत वतात आनी आमकांय त्रास दीत आसात अशें जाता खरें पूण आमी ताचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत जिवंक जाय कशे भशेन कितें जातलें तें देव जाणा ताचेर आमी पातयेवन रावंक जाय तर आमी जेजूचेर तर पातयेवन रावत जाल्यार आमी तांच्या पातकांनी पडचे ना आनी ती आपले पातक आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक दिवचे ना आमी जेजू सोबे आमची चिंतना भावना दवरतल्या तांची उतरां कोण्यो चाल जेजू सोबे धरून आमकां तो सुटका दितलो कित्याक देवान आमचो मोग केलेलो आसा आनी जेजूक ताणें धाडलेलो आसा आनी जेजूच्या नांवांत आमी रावंक जाय म्हणून आयज आमकां कळीत केलेलें आसा जी कोण ताच्या नांवांत आसात तांकां सुटका मेळटा तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आनी जेजू सोबे आमची सुखली चिंतना भावना आमी दवरता सुस्कार भायर सोडटना ती परी आमी ताच्या नांवांत रावया आनी तो आमकां सुटका दितलो ताची गोठाय दितलो ताची शांती आमकां मेळटली आनी ताचे उर्बेन आमी सगल्यांक ताचें बरेंपण आनी ताच्या उजवाडान ताका हाडटले हांव आमेन.